नमस्कार. सध्या आम्ही असा बिचोली पोलीस स्टेशनच्या बाहेर आणि बिचोली पोलिसांनी काही प्रमाणात तरी कामगिरी केल्ली आहा. त्या बाबतीत आता सध्या डिटेल घेवपाक आम्ही बिचोली पोलीस स्टेशनार पावल्ले आसा. मायणा नावेली सांखळे हांगासर मंगळारा रातच्या वरांचेर एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस जाल्ली. त्या संदर्भात बिचोली पोलिसांनी तात्काळ आपली टीम तयार करून धारवाडच्यान आयज सांजे 2 एक्यूज हांगासर धरून हाडल्या. मेळटा ती म्हायती अशी की मंगळाच्या रातच्या वरांचेर एक घराचें काम करपा लागून 3 गवंडी जे कर्नाटकांतल्यान आयिल्ले ते एका रुमान रावल्ले आनी लेट नायट तेंच्यांनी मध्यप्राशन करून आपल्या रुमासून कितें तरी तेंच्या बाचाबाची जाल्ली. त्या बाचेचो जो फुडें जो हे जालो तो तेंच्यांनी अटेम्प्ट टू मर्डर ही केस जाली आनी त्याच्या उपरांत ताका बरोच मारल्या उपरांत 2 जाण जे एक्यूज आहा ते पळोवन गेल्ले. ही केस मागीर पुलिसां कडेन पावच्या पयलीं थंयसर जो जेणे हाडून दवरलेलो तांकां कामाक लागून त्या मनशान तांकां जेवण म्हणून पावोवपाक गेल्लो आनी त्याच्या उपरांत ताणें त्याच्या निर्देशान आयले की हांगासर कितें तरी अघटीत घटना घडलेली आहा. तर ताणें तें पळयलें की तो जो मनीस आहा तो सकयल पडलेलो आहा आनी पुराय रगत ताच्या बॉडीक लागलेलें आहा आनी कंडिशन ताची बॅड आसली. ताणें तात्काळ बिचोली पुलिसांक फोन करून ह्या घटने संदर्भात म्हायती दिली. तातूंत बिचोलीचे PI विजय राणे हांच्यांनी बिचोलीसून आपली टीम घेवन तात्काळ मायना हांगासर पावन तेंच्यांनी थंयसर इन्वेस्टिगेशनाक लागून जी टीम पावली तांच्यांनी पळयली आनी फुडें जी जो मनीस जो रक्ताळलेलो आसा ताका सोमतो GMCन पयलीं ट्रिटमेंटाक लागून व्हेल्लो आसा आनी तो सुद्दां ICUन ट्रिटमेंट घेता पण ताची कंडिशन खूब खराब आसा अशें आयकूंक येता. त्याच बरोबर जेन्ना ही घटना घडल्या उपरांत पोलिसांनी थंयसर काही प्रमाणे तात्काळ आपली टीम तयार केली आनी कर्नाटक हांगासर धाडून दिली. काही एक्यूज म्हणजे एक्यूजाची काहीच पूर्ण म्हायती नासतना सुद्दां बिचोली पोलिसांनी आपली बरी कामगिरी अशी केली की आपली पूर्ण अंतर्गत जे वळखी आहा ती म्हायती घेवन तेंच्यांनी धारवाड हांगासर 2 जाणांक धारवाड पुलिसांच्या आदारे अरेस्ट केले. ते अरेस्ट करतकीर ते सोमतो तांकां धारवाड ते कोर्टान तेंच्या कडेन रिमांड घेतले आनी बिचोली आयज सांजे 6:30च्या उपरांत 6:30 ते हांगा बिचोली पावले. त्यानंतर तेंची मेडिकल जे आहा मेडिकल केले आनी मेडिकल करतकीर आतां बिचोलीच्या ज्या मॅजिस्ट्रेटा कडेन तेंच्यांनी रिमांडाक लागून व्हेल्ले आसा. पण बिचोली एक मर्डर जावपाच्या हेतूसून आनी अटेम्प्ट टू मर्डर जावपाच्यान बिचोली पोलीस PI जे विजय राणे हांच्यांनी जे तात्काळ आपले जे टीम जी तयार केली आनी त्या टिमीसून तेंच्यांनी जे इतके फास्ट तेंच्यांनी संशयीत धरून सुद्दां हाडले आनी त्या हेतूसून आतां फुडले तपास विजय राणे PI जे आसा हांगा तेंच्या हाता सकयल जायता. पण जी टीम आनी कामगिरी जेंच्यांनी जी केला ताच्या बद्दल लोकांचे जे कोण आहा तेंचे मागणी की ह्या बद्दल अशी जी घटना घडटा तेजेर खंय ना खंय तरी पाहणी जरूर जावपाक जाय आनी टेनंट व्हेरिफिकेशन लोकांनी करूंकूच जाय. स्टुडंटाकच जाता.